पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळयाच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत भेटेर आयिल्ले व्हिएतनामचे राष्ट्रपती तो लाम सयत केली बसका। डिजिटल पेमेंट, निर्यात तशेंच पर्यटन ते सांस्कृतीक पावंड्यार समजिकायेच्या कबलातीचेर जाल्यो सयो। तमिळनाडूत सरकार घडोवपा हेतान टीव्हीके मुखेली थलपती विजय हांणी राज्यपाल आलेकर हांची घेतली भेट। काँग्रेस पक्षाच्या विश्वासघाताचेर डीएमकेन उक्तायली तिडक। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान पर्यटकांक गोंय राज्याचो अखंड अणभव दिवपा खातीर खासा हॉलिडे पॅकेज आनी टुराचें केलें अनावरण। पर्यटकां मुखार एक नव्या स्वरुपान सादर जातलें गोंय, केदार नायक हांणी सांगलें। राज्य सरकाराक राज्यान राबयल्ल्या 100 बांद उबारपाच्या ध्येयातले 80 बांद उबारपाक मेळ्ळ्या येस। थळाव्या लोकांक सामान्य वापरा खातीर ह्या बांदाक लागून आडोवन उरिल्ल्या उदकाचो जातली मजत। सुभाष शिरोडकार। मुंबय हांगा 16 ते 18 जून मजगतीं आयोजीत जाता वेव्स डॉग बाजाराची दुसरी आवृत्ती। आपले म्हायतीपट, लघुपट तशेंच एनिमेशन चित्रपट ह्या बाजारान आस्पावीत करपा खातीर मागयल्यात अर्ज। आतां खबरो विस्तारान। भारत भेटेर आयिल्ले व्हिएतनाम देशाचे राष्ट्रपती तो लाम हांकां दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवकार दिलो। 3 दिसांच्या भारत भेटेर आयिल्ले व्हिएतनामाचे राष्ट्रपती सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्ली हांगा प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसका करून दोनूय फुडाऱ्यांच्या हजेरेन डिजिटल तंत्रगिन्यान, दुर्मिळ खनिजां, वैजकीय उत्पादनांचे नियमन, सार्वजनीक क्षेत्र, डिजिटल पेमेंट, संस्कृती तशेंच पर्यटन ह्या तरेकवार मळांचेर समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो। ते उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिएतनाम हे भारताच्या एक्ट ईस्ट आनी व्हिजन महासागर ह्या दोनूय मोहिमेचो मुखेल स्तंभ जावन आसा अशें नमूद करतना इंडो पॅसिफीक वाठारांत लेगीत वावुरपाचो दृश्टिकोन दोनूय देशांचो समान जावन आसा अशें सांगलें। भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम भी जल्द ही लिंक होने जा रहे हैं। साथ ही अब हम दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। भारतांतल्यान कृषी, मत्स्यपालन आनी पशु उत्पादन व्हिएतनामान निर्यात करपाक हाचे फुडें सोयीस्कर जातले। तशेंच वित्तीय संपर्क वाडोवपाक आयज दोनूय पक्षांनी केंद्रीय बँकां मदीं सहयोग वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। व्हिएतनामाचे राष्ट्रपती तो लाम हांणी सांगलें की व्हिएतनाम भारता वांगडा आशिल्ल्या 50 वर्सां पोरन्या संबंधाक आनी 10 वर्सांच्या व्यापक रणनीती भागीदारीच्या परिणामाक खूब म्हत्व दिता। तेच बरोबर द्विपक्षीय संबंधाक प्राधान्य दिता। तशेंच क्षेत्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी दोगांचो सहयोग आसतलो अशें राष्ट्रपती तो लाम हांणी सांगलें। I would like to congratulate India for its leaps and bound progress. India has been soaring ahead as a center of growth and innovation in the world. तमिळनाडून आदले सत्ताधारी पक्ष डीएमके सयत कितलीशीच वर्सां युती करून आशिल्ल्या काँग्रेस पक्षान आयज तांची साथ सोडून सरकार घडोवपा हेतान नव्यान वेंचून आयिल्ल्या टीव्हीके सयत हातमेळवणी केली।
हाचेर DMK पक्षान खर निराशा उक्तायतना सत्ते खातीर काँग्रेस पक्ष कोणाकडेनूच युती करपाक तयार जाता अशी टिका केल्या। मजगती ह्या प्रकरणाविशीं पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना भाजपाचे शेहजाद पूनावाला हांणी काँग्रेस पक्ष हो पयलींच्यान विश्वासघातकी पक्ष जावन आसा आनी सत्ता मेळोवपा खातीर ते खंयच्याय थरार देऊन राजकारण करूंक शकता असो आरोप केला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय दल को, हर रीजनल पार्टी को उसके वोट बैंक के लिए लूटा है, यूज किया है और थ्रो किया है। बिहार में आरजेडी को यूज करके थ्रो कर दिया। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार जी को यूज करके थ्रो कर दिया। और इसीलिए आज जब डीएमके से काम समाप्त हो गया, सीटें मिल गई, तो वो विजय के साथ जा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, एक पैरासाइट की तरह है। उसका जैसे ही काम हो जाता है रीजनल पार्टी से, तो वो उसको यूज एंड थ्रो कर देती है और अब उन्होंने डीएमके को भी यूज एंड थ्रो कर दिया है। डीएमकेचे म्हणयारे सर्वतन अन्नदुराई हांणी काँग्रेस पक्षाच्या निर्णयाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस पक्ष विश्वासपात्र नासून तांणी डीएमकेच्या फाटीर हल्लो केलो अशें सांगलें। This is a foolhardy decision by the Congress, which is likely to send ripples across the country in the sense that there are other alliance partners. If the Congress is going to be so untrustworthy, just within a day of the results, they are openly going against the mandate, and it is now the Congress which wants to support the TVK, which fought the elections. They fought the elections against TVK. Now they want to go and support. I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. मजगती TVK पक्षाचे मुखेली थलपती जोझफ विजय हांणी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांची भेट घेवन सरकार स्थापनेचो दावो केलो। अस्तंत बंगालान राजकारणाचो खेळ सोपून सोपना। विधानसभा वेंचणुकेन भारतीय जनता पक्षाक घसघशीत भोवमत मेळून लेगीत दादल्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी पदाचो राजीनामो दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान सगळे कडेन चर्चा सुरू आसा। मजगती 7 मे दिसा आदल्या सरकाराचो काळ सोंपिल्ल्यान 9 मे दिसा नव्या सरकाराचो सोपूतविधी सुवाळो आयोजीत करपाचो निर्णय घेतला। 9 मे दिसा रवींद्रनाथ टागोर हांच्या जयंतीचे औचित्य साधून हो सुवाळो आयोजीत केला। त्या आदी 8 मे दिसा मंत्रिमंडळाचे मुखेली तशेंच वांगडी थारावपा देखीन केंद्रीय मंत्री अमित शाह तशेंच जितन राम मांझी हांच्या हजेरेन अस्तंत बंगालान भाजपाची बसका जातली। मजगती पुराय प्रकरणाविशीं प्रतिक्रिया दितना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष समीक भट्टाचार्य हांणी ममता बॅनर्जी हांची वागणूक टिकास्पद आसा आनी संविधाना अंतर्गत पुराय प्रक्रिया सुरळीत जावचे खातीर प्रक्रिया पुराय करतले अशें सांगलें। डीजे नहीं बजेगा। ये पश्चिम बंगाल बीजेपी का संस्कृति नहीं है। कोई डीजे नहीं चलेगा। कोई ऐसे किसी ऑफिस में दरवाजे में ताला नहीं लगाने वाला है। इसका खिलाफ हम लोग हैं। हम हिंसा को रोकेंगे, किसी भी हालत से रोकेंगे। भाजपाचे फुडारी राहुल सिन्हा हांणी तृणमूल काँग्रेसीच्या अपेसाचेर प्रतिक्रिया दितना ज्या मुस्लीम मतांचेर तृणमूल काँग्रेस नेट दाखयताले ती साबार मतां ह्या फावट तांच्या फावरान बोचूंक नाशिल्ल्यान तांकां हे अपेस फावो जाता आनी ही गजाल ते पोचोवंक शकना देखून तांची अशी प्रतिक्रिया येता अशें तांणी सांगलें। जो तृणमूल कांग्रेस में आप देखा, मुसलमान वो भी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिए थे। मैंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार बोला, एक ही बार कम से कम 50 बार बोला, हिंदू आपका साथ नहीं रहेंगे और मुसलमान भी आपसे हट जाएंगे। देखिए आज प्रमाण, मुसलमान हट गया। तृणमूल से जो मुसलमान नेता निकाल के अलग पार्टी बनाया, वो भारी वोटों से, मुसलमान का वोटों से 2 क्षेत्रों से जीत के आया। पंजाबाच्या जलंधर तशेंच अमृतसर वाठारांत BSF फ्रंटियर मुख्यालय तशेंच लष्कर कार्यालया मुखार काल रातीं उसरां 2 स्फोट जाले।
या दोन्ही स्फोटांनी कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. लष्कर तशेंच जवानांच्या कडक बंदोबस्तान लेगीत अशी घडणूक घडिल्ले खातीर एकंदरीत या परिसरात बोवाळ जालो. पुलीस तशेंच लष्कर आनी हेर सुरक्षा दळ या प्रकरणाची बारकायेन चवकशी करता. मजगतीं या प्रकरणात मेळिल्ल्या नव्या म्हायती प्रमाण या स्फोटांतल्यान पाकिस्तानाच्या ISIN राबयिल्ल्या कारस्थानाचो हात आसा. पुराय प्रकरणाविशीं म्हायती दितना पंजाबचे पुलीस महासंचालक गौरव यादव हांणी ऑपरेशन सिंदुराक 1 वर्स पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर पाकिस्तानचे आतंकवादी घटक परत एकदा सक्रीय जावन भारतान अस्थिरताय पसरोवपाचो यत्न करता अशें सांगलें. This is part of Pakistan's ISI's designs to cause disruptions in Punjab. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ. मजगतीं ह्या स्फोटा फाटल्यान भाजपाचो हात आसून पक्ष लोकांक भिवपा खातीर अशे तरेच्यो गजाली वापरता असो आरोप पंजाबचे मुखेलमंत्री भगवंत मान हांणी केल्ल्यान भाजपाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी प्रतिक्रिया दितना आप पक्ष हेर विरोधी पक्ष सयत एकठांय येवन फक्त भाजपाचो विरोध करपाक जाय म्हणून असंवेदनशील आनी तथ्य नाशिल्ल्यो आरोप करपाक लागला अशें तांणी सांगलें. जिस प्रकार राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान जी ने ये बयान दिया, यह निंदनीय है. और आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, पंजाब के ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव जी, उनका बयान मेरे हाथ में है और उस बयान में जो डिटेल बयान है मैं उसका एक अंश पढ़ता हूं. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that there is an attempt by an ISI. ISI is creating a fake narrative and they're trying to show that Punjab is disturbed. ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी जो पंजाब के हैं, जो खुद भगवंत मान जी के सरकार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी है, उनका बयान है कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे सरसरी नजर से और पहले जांच के आधार पर मालूम पड़ रहा है कि ISI का हाथ संभव है. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. प्रहलाद स्तुति का अर्थ है प्रहलाद जी ने भगवान की जो स्तुति की, उग्र जाति में मेरी यह स्तुति हर्ष देगी क्या आपको हरि. भगवान कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस स्तुति का गान करता है तो सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है. प्रहलाद स्तुति, प्रवक्ता स्वामी तेजोमयानंद, प्रतिदिन प्रातः 6:30 DD नेशनल चैनल पर. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, साळगांवचे आमदार केदार नायक तशेंच उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत तार मयड्या न्हंयचेर सुरू आशिल्ल्या प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या वाठारांत ह्या प्रकल्पा अंतर्गत पूर नियंत्रण, शेतकामां खातीर सिंचन वेवस्था तशेंच उदकाची पुरवण सुरळीत करपा हेतान मोलादीक हातभार लागतलो. मुखेलमंत्र्यांनी आपले हे भेटी वेळार संबंदीत अधिकाऱ्यांक उदकाच्या प्रवाहान आडमेळी हाडपी रेंव तशेंच गाळ काडून उडोवपाचे निर्देश दिले. तशेंच ज्या जाग्यांचेर अजुनूय स्थिर राखणे म्हणत ना थंय तात्पुरते संरक्षणात्मक उपाय करपाचे आदेश मुखेलमंत्र्यांनी दिले. गोंय सरकार राज्यांतल्या साबार उदका स्त्रोतांक पुनर्जीवीत करून तांचो योग्य वापर करपा खातीर वचनबद्ध आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. फोन घालता आसतना हांवें सांगलेलें की गोंयच्यो रिवर पुनर्जीवन करपाचें काम हें म्हज्या सरकारान सुरवात केलां आनी त्या निमित्तान आमी म्हापसा रिवर हातान घेता.
गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान आयज प्रवाशांक खातीर गोंयांत येवन एक उमेदी आनी धादोशी अणभव मेळोवन दिवचे खातीर खासा हॉलिडे पॅकेज तशेंच टुरांचें अनावरण केलें. अनावरण सुवाळ्यांत उलोवप करतना महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी ह्या हॉलिडे पॅकेजी अंतर्गत पर्यटकांक गोंयचें एकंदरीत रूप दाखोवपाचो हेत आसा. गोंयचें तें रूप जें फकत अजून मेरेन लोकांनी पळयलां तें नासून गोंयची संस्कृताय, सैमीक सुंदरताय, खाची कोनशांतले वाठार तशेंच सोबीत दर्यादेगो दाखोवपी आसतले. तशेंच ह्या पॅकेजींतल्यान पर्यटनाक गोंयचो आनी सदांच याद उरपी असो अणभव मेळटलो अशी आस केदार नायक हांणी उक्तायली. एक पॅकेज कॅपिटल रिट्रीट पॅकेज ती रेसिडेन्सीच्यान सुरवात जाता. कूल कोस्टल पॅकेजीस ती कलांगूट रेसिडेन्सीच्यान सुरवात जाता. सदर्न गेटवे पॅकेज मडगांव आनी वास्को रेसिडेन्सीच्यान, तशेंच या मया ही पॅकेज आमच्या मया रेसिडेन्सीच्यान थंयच्यान हे जातली. मयम लेक डे टूर ही पॅकेज तुमकां सांगलेली आसा. सो आमचो हेतू एकूच आसा की सुबेज ट्युरिस्ट येवचे आनी सिजनल पयलीं ट्युरिस्ट येताले ते ना येनासतना आमकां ऑल रावंड द इयर म्हणजे वर्साचे 12 म्हयने हांगा ट्युरिजम येवचे, ट्युरिस्ट येवचे आनी आमचे म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की पीक टायम आनी ऑफ सिजन आसून फावना असा तो आमकां सदांच फूल म्हणजे बिझनस भरपूर आसतो. पीक टायमूच सदांच आसतो, ताका लागून डिटेल्सय काम करीत आसा. आनी तेन्ना गोवा बियॉन्ड बीचीस आमी म्हणटात तेन्ना ह्यो पॅकेजीस आमकां इंट्रोड्यूस करपाची गरज आशिल्ली, जे करून हिंटरलँड्स आमचे ट्युरिस्ट पावचे आनी गोंयचे ज्या जाग्यार लोकांनी पावूंक ना त्या जाग्यार लोकांनी पावचे म्हणून. तशेंच पर्यटन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर हांणी ह्या हॉलिडे पॅकेजी विशीं म्हायती दितना आमचो मुखेल ध्येय पर्यटकांक अखंड आनी परवडपी प्रवास अणभव दिवप आसा. ह्यो पॅकेजी विचार करून एक्सप्लोरेशन सयत लोकांक गोंयचो सोयिस्कर अणभव दिवपा हेतान दर्यादेगो ते जुवे तशेंच मय तळ्या सारकिल्लीं स्थळां दाखोवन दिवप हो ध्येय जावन आसा अशें सांगलें. म्हाका दिसता आमी खूब वर्सांनी परत एकदा GTCचे टूर्स आनी पॅकेजीस जे कोविडा वेळार खंय ना खंय तरी बंद पडिल्ले ते आमचे चेअरमॅन सराच्या गायडन्सान आमी आज परत ताची सुरवात करता. सो आमचे GTDCचे समर पॅकेजीस आसा ते आमी आतां 5 समर पॅकेजीस आमी रोल आउट करपाक सोदता. सो पयलो पॅकेज आसतलो तो ताचें नांव आसा कॅपिटल रिट्रीट पॅकेज. सेकंड पॅकेज आसा कूल कोस्टल पॅकेज. इट विल बिगीन फ्रॉम कलंगूट रेसिडेन्सी. तो 3 nights and 4 days package astolo. It will cover prominent destinations like Basilica of Warm Jesus, Mangeshi Temple, Shantadurga Temple, tropical spice plantations, Donapaul, and we'll also provide river cruise. All the packages also include your lunch and breakfast. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी आयज दूरदर्शना कडेन उलयतना राज्य सरकारान राज्यांत 100 बांद उबारपाची मोहीम राबयल्ली ते विशींचो नियाळ दितना अजून मेरेन वास्को आनी मडगांव सोडल्यार राज्याच्या हेर वाठारांनी 80 बांद उबारपाक सरकाराक येस आयला अशें सांगलें. 2025 वर्सा ह्या मोहिमेचो ध्येय वाडोवन 500 बांद बांदपाचो निर्णय घेतिल्लो अशें सांगतना फुडारान हो ध्येय पुराय करून ह्या बांदाचो वापर व्हांवतें उदक आडावन लोकांच्या वापरा खातीर ते उपलब्ध करून दिवप आसतलें अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी नमूद केलें. 2022 जेन्ना आमी चार्ज घेतलो तेन्ना लक्षांत येयलें की आमचे कडेन 374 बंदारे आसात. ऑफकोर्स तातूंतले एखादी 5-10 बंदारे जुने म्हणून एखादी मोडल्या ते बंद जाले अशें आसूं शकता. पण हांवें तेन्ना मागीर एक टार्गेट दवरलें की मुखाल्ले 23, 24, 25 ह्या 2-3 वर्सांत 100 बंदारे बांदपाक जाय. ज्या जाग्यार शक्य आसा उदक स्टोर करपाक करूंक जाय अशें म्हणून त्या अनुसार मागीर एक 100 बंदारे ते टार्गेट दवरलें आनी ताजे नंतर मागीर ते आनी एक 25 वाडयलें जेणे करून 500 बंदारे जावचे. आनी जवळ जवळ 80 सुमार बंदारे बांदून जाले ऑलमोस्ट. हय, ऑलमोस्ट ऑल ओवर गोवा. फक्त वास्को सोडले जर जायत जाल्यार बाकी सगळे कडेन आनी मडगांव 2 कडेन सोडले जर जायत जाल्यार बाकी सगळे कडेन ते जवळ जवळ 100 सुमार बंदाऱ्यांनी बांदून 80 तर सामके पूर्ण जाले. 100चे टार्गेट कंप्लीट जालें. दिवचलचे आमदार आणि इन्फोटेक
मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी आयज मुळगांवच्या गांवकरवाड्याचे सरकारी मुळावे शाळेत IT प्रशिक्षण केंद्राचे उक्तावण केले। ह्या वेळार तांचे सयत जिल्लो पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना इन्फोटेक महामंडळाच्या अंतर्गत राज्यभरांत अशे तरेच्या प्रशिक्षण केंद्राची सुरवात करून साबार विद्यार्थ्यांक माहिती तंत्रगिन्यानाचे प्रशिक्षण घेवपा खातीर संद उपलब्ध करून दितले अशें उतर आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी दिलें। आज तुमका खबर आसा आज खंयच्याय जॉबाक जर पळयल्यार जाल्यार आज तुका 6 म्हयन्याचो हो IT कोर्स जाय पडटा आनी इट शूड बी गव्हर्नमेंट रेकग्नायज्ड कोर्स जाय पडटा। आमी सरकारा कडल्यान ग्रांट घेना सो आमकां खंयच्यान तरी पयशे जाय। सो हे जरी सेंटर आज आमी ह्या सेंटराचेर अराउंड 25 लाख मोडलेले आसात। शाळा घेवपाक पयलो पेपर वर्क लास्ट 2 वर्सां आमी हेचेर सिरियसली काम करतात आनी हे जरी पयशे आमकां खंयच्यान तरी रिकवर करूंक जाय। सो आतां आमी जरी हे फ्री म्हटलें एज्युकेशन फ्री भुरग्यां खातीर आमकां फ्री न्हू आमकां कोण तरी पे करता। सो मायनिंग अफेक्टेड जी भुरगीं आसात ताका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशना बरोबर आमी टायअप केला आनी तुमच्या भुरग्यांक आमी सगळे हे ट्रेनिंग कोर्स करता। 6 म्हयन्याचे आसात 3 म्हयन्याचे कोर्स आसात आनी ताका जो खर्च आसा तांचे फीस दवरल्या ते तुमी चार्ज करपाचे। दुसरे जे आसा जे ह्या वाठारांत खंयचे हे मुळगांवचेच न्ही आता मायनिंग अफेक्टेड म्हणजे हरवलपाल मुळगांव पार शिरगांव बिचोले सगळी पण तोच भुरगो एक शाळांतलो किंवा मेणकुऱ्यांतलो एक जाल्यार ताका चार्ज करतले आनी हे सेंटर जो कोण चलयता आमी एक चलोवपाक एजन्सी दिला ते विल चार्ज द्या म्हणून। सांगे मतदारसंघातल्या मुळाव्या सुविधांचे उदरगतीक चालना दिवपी महत्वपूर्ण टप्पो गाठत शिरवय ते रिवणा ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण दुरुस्ती काम आणि डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ आयज मंत्री आणि आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी जालो। या लागून पावसान प्रवाशांक जावपी त्रासांतल्यान तांकां थाकाय मेळटली। रस्त्याच्या दुरुस्ती खातीर ग्रामीण भागातलो संपर्क आनी घटमूट जातलो। सांगे मतदारसंघातल्या विकास कामाक प्राधान्य दीत नागरिकांच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा। या प्रकल्पा खातीर सांगे वाठाराचो सर्वांगीण विकास जावपाक गती मेळटली अशें फळदेसाय हांणी सांगलें। साधारण 22 crores वर्थ या एका पंचायतीन भितर फक्त रस्त्यांचेर आमी स्पेंड करतात आनी ताचे पयर आमी देवळा कडचोय आमी हे करून घेतिल्ले आसा। म्हणून आयज लोकांनी मातशे त्रास काडले कारण आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग हेंय जाय आशिल्लें पूण ह्या आनीक 5 वर्सां आमकां रस्त्याचेर कसलेच प्रॉब्लम येवपाना आनीक परत आनी मोड तोड बी कांय जावपाचें ना अशे पद्दतीन आमचें अंडरग्राउंड केबलिंगय जालें आमचे रस्तेय जाले। आयज ह्या संपूर्ण म्हजो सांगे मतदारसंघ म्हणजेच 1/6 ऑफ गोवा जॉग्राफिकल एरिया गोंयान भितर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ताचो 6वो वाटो स्पेनींग तो फक्त सांगे आसा। गोंयान गरमी सुरू जाली म्हळ्यार बोवाळ पडटा तो पोरुमेताचो आनी ह्या पोरुमेताचो मुखेल घटक म्हळ्यार तांबड्यो मिरसांगो। गोंयान ह्या मिरसांगाचे तरेकवार प्रकार उपलब्ध आसतात। तिखसाण आनी रंग प्रमाणे लोक आपली रूच लक्षांत धरून ह्या गांवठी मिरसांगाचो पोरुमेत करून दवरता। अंदूच्या हंगामात बाजारांत ह्या गांवठी मिरसांगाची विक्री सुरू जाल्या। मिरसांगाचे प्रमाण जरी कमी असले तरी ताचो दर भयंकर वाडला। हेर राज्यांतल्या मिरसांगाचे प्रकार लेगीत अंदू वर्सा बाजारांत उपलब्ध जाल्यात पूण अजूनय गोंयकारांच्या पारंपारीक रुची प्रमाण गिरायक गोंयच्यो गांवठी मिरसांगोच घेवपाक मुखार येता। दिवचले बाजारांतल्या कांय विक्रेत्यांनी दूरदर्शनाक माहिती दिली। यंदा मिरचीचा प्रोडक्शन कमी असल्यामुळे रेट जास्त आहे आणि झाडं पण खराब झाली त्याच्यामुळे रेट जास्त आहे। ती रोग आल्यासारखं आला त्यांना त्याच्यामुळे ती खराब झाली। गेल्या वर्षी 700, 750, 600 जसं जसं पाऊस येतात तसं तसं रेट कमी जाता। पहिली जास्त असतं साधारण 700-800 पर्यंत राहतात त्याच्यावर राहतो। मागूसय लागले आणि पावसूय आहा न्हू पावस तर पडना जायत जाल्यार मिरसांग गावतली नाल्यार वयतली हे जाय डेट काडलेले 1200 आनी काडून नासलेले 1000। आतां पावसाचेर आहा न्हू
येतल्यो काय त्यो करू तशेंच जाला न्हू मागीर कोणाक भरूंक सुद्दां गावोंक ना कसल्या रातची ते रात कितल्या बऱ्यो पूण गावोंक नाका त्या खातीर म्हारग आहा. वेव्ज डॉग बाजाराची दुसरी आवृत्ती 19व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सयत 16 ते 18 जून मजगती मुंबईच्या NFDC संकुलान आयोजित जातले. म्हायतीपट, लघुपट तशेंच एनिमेशन चित्रपटां खातीर वेव्ज डॉग बाजार हे संवसारीक पांवड्यार वळख मेळोवचे खातीर एक म्हत्वाची माची जावन आसा. अंदू वर्सा बाजारान वुविंग रुमांत हालींच पुराय जाल्ली वा पोस्ट प्रोडक्शन पांवड्यार आशिल्ले लघुपट तशेंच एनिमेशन चित्रपट नोंदणी केल्ल्या डेलिगेटां खातीर प्रदर्शीत करतले. तशेंच वर्क इन प्रोग्रेस कक्षान रफ कट पांवड्यार आशिल्ले म्हायतीपट आनी एनिमेशन चित्रपटांक प्रदर्शीत करतले. व्ह्यूइंग रूम तशेंच वर्क इन प्रोग्रेस ह्या दोनूय विभागां खातीर प्रवेश मेळोवपाची निमणी तारीख 15 मे जावन आसा. ड्रीम स्पोर्ट AIFF ज्युनियर लिगाचो खेळ आयज मडगांवच्या डॉन बॉस्को मैदानाचेर जालो. आल्केमी इंटरनॅशनल आनी पंजाब FC हांच्या मदीं जाल्लो खेळ 1-1 अशा बरोबरीचेर सोंपलो. जाल्यार क्लासीक अकॅडमी आनी कॉर्बेट फुटबॉल क्लब हांच्या मदीं जाल्लो खेळ 2-1 अशे गोल करून क्लासीक अकॅडमी पंगडान जैत जोडलें. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत भेटेर आयिल्ले व्हिएतनामचे राष्ट्रपती तो लाम सयत केली बसका. डिजिटल पेमेंट, निर्यात तशेंच पर्यटन ते सांस्कृतीक पांवड्यार समजिकायेच्या कबलातीचे जाल्यो सयो. तामिळनाडू सरकार घडोवपा हेतान TVK मुखेली थलपती विजय हांणी राज्यपाल आलेकार हांची घेतली भेट. काँग्रेस पक्षाच्या विश्वासघाताचेर DMKन उक्तायली तिडक. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान पर्यटकांक गोंय राज्याचो अखंड अणभव दिवपा खातीर खासा हॉलिडे पॅकेज आनी टुरांचे केले अनावरण. पर्यटकां मुखार एक नव्या स्वरुपान सादर जातलें गोंय. केदार नायक. राज्य सरकाराक राज्यान राबयल्ल्या 100 बांद उबारपाच्या ध्येयातले 80 बांद उबारपाक मेळ्ळें यश. थळाव्या लोकांक सामान्य वापरा खातीर ह्या बांदाक लागून आडोन उरिल्ल्या उदकाचो जातलो मदत. सुभाष शिरोडकार. मुंबय हांगा 16 ते 18 जून मजगती आयोजित जाता वेव्ज डॉग बाजाराची दुसरी आवृत्ती. आपले म्हायतीपट, लघुपट तशेंच एनिमेशन चित्रपट ह्या बाजारांत आस्पावीत करपा खातीर मागयल्यात अर्ज. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.